माझे नाव शिवानंद सावंत, हांव सर्वान रावता आणि ही आमची टीम म्हणजे सावंत सर्वान स्टार हेची एक टीम आसा. सो आमी गेल्या 15 ते 12 वर्सां ते 15 वर्सां पर्यंत काम करताले. पूण आमी पयलीं पासूनच इको फ्रेंडलीनूच स्टार्ट करताले. खंयचे हे न्हंयचे शिंप्यो हाडटाले, परत हे बांबू हे करून. आतां ह्या वर्सा आमी थीम कितें केली आसा इको फ्रेंडली म्हणटकूच वेस्ट म्हणजे कितें कट्ट्यो वेस्ट, सोण्णां वेस्ट, परत ते पुट्टे आसा ते देवूळ केले ते पुट्ट्याचे कंप्लीट. आनी ते देवळाची डिजायन कशी जाली आहे, हांव गेल्लो हितून टुराक महाबलीपुरम, थंय ते म्हाका स्ट्रक्चर तेजे आवडलो. सो हांवें मागीर तो लॉर्ड शिवाचो ते देवूळ हे केलें, तो स्ट्रक्चर हे डिजायनान हे क्रिएट केली. आनी सो हेचेर बोटीक आमचे एक लूक हाडपाक म्हणून ट्राय केली. सो आमी आमच्या कडल्यान जाता तितके ट्राय केल्ली आसा. पण तशें हेंच्यांनी कितके हार्डवर्क केला की कट्टे त्यो मशिनाचे कटींग करून प्रत्येकाक आमी डिवायड केल्ले, म्हणजे तूं हे कर तें कर अशें करून तेंच्यांनी सगळ्यांनी डिवायड करतकूच आमची आयज ही एक ब्युटिफूल म्हणटा ती इको फ्रेंडली बोट रेडी जाल्या. आमकां कमीत कमी न्हू म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार डे आनी नायट म्हणजे कितें आसा, थोडे भुरगे बेकार आसताले न्हू, भुरगे स्कुलांतल्यान गेले काय ते काम करतात, मागीर थोडे कामांतल्यान येयले काय रातचे 3 जायसर 4 जायसर अशें करून आमी ती टायम एडजस्ट करून विदीन 10 days प्लस जाता ते हरशी 10 days आमी ती ही आमची बोट रेडी केली.